जालें मग फ्रेंड म्हणून हांवेंनूय म्हटलेलें आसा न्हू आमी तेजे बरें मागपी हांवें खंय ना म्हटलां हो विशय हांवें सुरू करूंक ना तुमी म्हाका जशें विचारतात आय हॅव नॉट स्टार्टेड दिस टॉपीक हॅज हावर इट मे हॅव कम नाव मदत कशी करपाची जर दॅट वी वील डिस्कस इंटरनली बोथ ऑफ अस म्हजें म्हणणें इतलें जाल्लें दॅट ही शूड हॅव स्पोकन टू मी डायरेक्टली रादर दॅन गोईंग थ्रू द प्रेस नाल्यार हे फुडें फाटी मेजर इशू आहे म्हणटा ते थंय इशू म्हटल्यार पळय सहमतदारसंघ आसा ते वी आर इन द सेंटर सो सेंटरान जेन्ना तेंचे मॅनेजमेंट सारकें आसना तेन्ना येवन ते बॉर्डरीचेर उडयतलेच न्हू ते शॉपिंग करतना येतल्यान उडयतलेच आनी आमी ते कलेक्शन सेंटर चालू केलेलें आसा युनियन फार्मसी ऑपोजीट सो हांव परत विनंती करता प्रत्येक म्हाजे शेजारचे मतदारसंघाचे जितले लोक आसा येवन थंय डिपॉझीट कर उडय नाका यो डिपॉझीट कर फायनान्शियल इन्सेंटिव्हूय दवरलेले आसा वेदर इट इज ड्राय वेस्ट आमचे ग्लास वेस्ट बॉक्सेस कार्डबोर्ड एवरीथिंग इज सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायज लोकांनी येवन पोवचें सो विथ दीस आय हॅव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव्ह इन म्हापसा फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन गोवा we can replicate in all other constituencies. So I am ready to help all my neighboring MLAs also. And we have to internally help each other. Bayer even तें उलयलें म्हणून जायना. It does not solve the problem. And it is nothing that everybody has to come together and see on a site or anything like that. It has to be that बाबा हे करूया. Let us work together and solve the problem. कित्याक आमी लोकांची कामां करपाक लोकांची सेवा करपा खातीर हांगा निवडून आयलेले आसा. बट वाय आय हॅव नो पर्सनल इंटरेस्ट. बट वाय अगेन एंड अगेन तो म्हणटा बाबा म्हापशा येवन पळया कितें जालां तें कितें जालां म्हापशा That you have to ask him now. विचारलें न्हू काल आमी ताका. I cannot answer what is going on in his mind. ते म्हणटा माझे सगळे तुम्ही दोगूय friend माझ्या मनात कितें आसा तें हांव उलोवंक शकता न्हू तुमी जशें विचारता पळय तेजे मनात तो कित्याक विचारता आय कॅनॉट टेल यू दॅट बट तेच्या मनात म्हापशा येवपाचें आहा. आय कॅन ओनली टेल यू वॉट इज देअर इन माय माइंड सी आय एम committed to working towards MAPSA, whether it is with whatever projects we have in the pipeline, whatever the Chief Minister has in store for us, or प्रत्येक मंत्रीचे कितें plan आसा पळय for MAPSA, we will work together to ensure that people are happy. I have an urgent meeting with Pub Govind Gowde with regards to MAPSA Ravindra Bhavan now. So आमची मिटींग आता 2 मिनटां भितर सुरू जातली तो रावला आमकां सो आय विल म्हणटा तुमी इशू खूब लॉंग पेंडिंग आसा रवींद्र भवनाचो वी हॅव कॉल्ड कंपनी ऑल स्टेक होल्डर्स वी हॅव कॉल्ड जाता तितले बेगीन आमी आयज जर निर्णय जाता वी वील अनाउन्स टू यू ऑल थँक्यू सर.